एक वन ऑफ द बेस्ट आमची फायनल गेम जे आमी ऑलवेज प्ले करता रॅपीड फायरचे रूल सिंपल सगळ्यांक पाठूय जाल्यार तरी सांगता क्वेश्चन्स आमी विचारतले तुमकां आन्सर शॉर्ट दिवपाक जाय किंवा एका वाक्यान दिवपाक जाय तितून आमी आनी एक एड केल्लो आसा तुमकां 2 क्वेश्चन खंयचे स्कीप करपाक गावतले फक्त 2 क्वेश्चन्स ओके सो परत प्रश्न की तुमच्या भितरले टॉक्सीक थिंग्स सांगा 3 टॉक्सीक गजाली जे कोणाक खबर ना I have a lot of anger issue. हांव इरिटेट रोखडें जाता. आणि थर्ड थिंग इज टॉक्सीक दाट तोंड केन्ना केन्ना माझ्या पेरंट्सांक खबर आहा. ओके एक स्पेशली बॉयजां खातीर टिप्स दिया एक आर्टिस्टाक एक स्पेशली लेडीज आर्टिस्टा खातीर लेडीज आर्टिस्टाचेर एलजी फ्लटिंग कशी करप तेज्या वांगडा लेडीज आर्टिस्टा वांगडा इट्स व्हेरी टफ. पॉसिबल ना ना तुमी क्यूट आहा म्हणून तुमी कित्याक चिंतता हांव क्यूट आहा म्हणून तुमी कित्याक चिंतता अशी हांव क्यूट ना. म्हाजो इंस्टाग्राम सो झॉम्बी आहा. क्यूट. ओके वॉट इज युअर फेवरेट डिनर फेवरेट डिनर कितें घरान सकाळी उरता तें मागीर ओके घरा कडलें फूड. वॉट वॉज युअर मेजर थिंग इन कॉलेज Major thing in college, I met really good friends who are still my friends. ओके वॉट इज युअर हिडन टॅलंट कोणाक खबर ना My hidden talent is I dance. I'm a good dancer. ओके तुमी कोणाच्या केन्ना थापाड मारला But हय ओके कशें तें आमी विचारिना नॉर्मल क्वेश्चन्स हाऊ डू यू सेलिब्रेट 21st ऑगस्ट I don't know, some important person must have been born on that day. okay did you like to donate the blood I donated last week only. okay with whom you like to click more selfies Dogs and cats. फेमस 3 आर्टिस्टांची नांवां सांगा आमकां जो इंडियेंतली आसा V.S. गायतोंडे, लक्ष्मण पै, हनुमान कांबळी. गोंयच्या 3 आर्टिस्टांची नांवां सांगा FN Souza, लक्ष्मण पै, V.S. गायतोंडे. okay which is the cheapest item that you have made even केला Item. हय cheapest pendant. गोंयचो नंबर पयलीं जीए आसलो खबर आसलो आतां जीए आहा पयलीं न्हू सॉरी आतां जीए आसा सो स्टार्टींग कितें आसलो Skip. ओके एका स्त्रीची ताकद कितें आसता स्त्रीची ताकद being a woman. हू इज युअर क्रश Strawberry crush. okay what makes a good day at school Good day at school. I don't remember. तुमचे फेवरेट सॉंग खूप आहा. एक जस्ट इमॅजिन करा खूब दिसले प्रश्न कोणाक विचारूंक ना हांव विचारता तुमकां जस्ट इमॅजिन इफ आय प्रपोज यू वॉट इज युअर आन्सर जस्ट इमॅजिन करप हांगा जावपाक ना हें First of all, you are small. कट करया Second of all, हो बसला आमकां प्रश्न कट हाऊ टू हँडल फ्रस्ट्रेशन while working While working, go out, take a break. ओके Yes. 3 बेस्ट मुवीज जे तुमी पळयल्ली अशी I love movies actually. हांव खूप पळयता movies. 3 best movies. माझा मेन प्रॉब्लेम म्हाका नांवां याद ना. वॉट वॉज युअर फर्स्ट जॉब जॉब अजून इंटर्नशिप जाता पळय तांचे कंटिन्यू केलें. दॅट वॉज माय फर्स्ट जॉब. What makes you angry?
मेक्स मी एंग्री गर्ल्स आणि बॉयजांका डिफरन्शिएट करप Okay. Who was the most memorable person in your life till now? Who was the Memorable person. My dog. Okay. Ash. Do you speak more than one language? Yes. Simple आहे question. अंकिता या सुंदर नावाचं मिनिंग किती? अंकिता या नावाचं या सुंदर नावाचं मिनिंग असा ओके या सुंदर नावाचं मिनिंग असा सिम्बॉल ओके. One nickname to myself. माझ्या खातीर एक nickname तुम्ही सजेस्ट करा. तुका टिक टिक वन. ते डिफिकल्ट पहिला आपल्याला. युनिकौश युनिकौश झाला नाही ओके. चला जस्ट येऊ परत इमॅजिन करपाक तुमकां परत लायता हांव. जस्ट इता तुम्ही माझी क्रश तुमकां हांव डेटीक व्हरता तुमी फर्स्ट डेटीक म्हाज्या वांगडा खंय प्रिफर करतली येवपाक आनी कितें खावपाक प्रिफर करता? खावपाचें म्हजें लायक खिचखिच काय ना कितेंय खाता जस्ट इमॅजिन. खावपाक म्हणल्यार चिकन आवडना फक्त म्हाका आनी मेबी गॅलरी टू डिस्कार्ड्स आर्ट ओके. What do you think the meaning of life is? लायफाचो मिनिंग कितें तुमच्या खातीर? लायफाचो मिनिंग की लायफ तुका एकूचदा मेळटा लिव एज लॉंग एज यू कॅन फायंड हॅपीनेस विदीन यू डोंट गो सर्चींग फॉर इट विथ एनी वन कोण तुका मेळपाचो तेच्या कडेन तूं फोर्स करनाका तर तुकाच मेळटलें तुज्या भितरूच. ओके. आनी तुमकां जस्ट इमॅजिन करपाक जाय फक्त तुमी 2 मिनटां खातीर मोटिवेशनल स्पीकर आनी हांव डिप्रेशनान गेल्लो मनीस तुमकां हांव मोटिवेट करून भायर काडपाक जाय. तुमच्या 2 मिनटां आसा सारको डिप्रेशनान गेला. तसलें हांवें खूब केलेलें आसा. तूं डिप्रेशन आसा जाल्यार इट्स अ सॅड फेस एंड इट इज ओके टू बी नॉट ओके ऑब्वियसली. म्हाका तुमी भायर काडपाक जाय प्रॅक्टिकली त्या. सो हांव तुका सांगता न्ही ओके. आतां भायर काडपाक मेन म्हटल्यार एक हग दिवं शकता ऑब्वियसली. सो लायक हग इज इट्स अ नायस थिंग टू डू म्हणजे सगळें अशें हेच जावंक जायना की लायक डिप्रेशन आसा न्ही तूं आतां सो तेका एक ओके फिलींग करून दिवंक जाय लायक तेका सामकें अशें हें करूंक जायना की वच आनी थेरपी घे म्हणून तशें जायना तुका एक कोण तरी वांगडा उलोवपाक जाय पडटलो तितलेंच जो अंडरस्टँडींग आसतलो तुका जज करचो ना आनी तुम्ही डिप्रेशन आसलेल्या मनशाक सांगलें जाल्यार हांव डिप्रेशनान आसा म्हाका भायर काडपाक जाय म्हणून. तूं आसा ऑलरेडी. हांव ऑलरेडी डिप्रेशनान गेलो. एक्स्ट्रा एक स्टोरी घातली. तशा जाल्यार हांव म्हाज्याच सांगूंक शकता की हांवूय एकूच ना लायक हांवूय एक डिप्रेशनान गेल्लेलें मनीस आसा गेल्लेलें आसा हांव सो आय अंडरस्टँड हाव हार्ड इट इज ओके इट इज व्हेरी हार्ड. तूं असोच आतां तूं म्हाज्या कडेन उलयलो म्हणून तूं डिप्रेशनान भायर येवं शकना तेका खूब टायम लागतलो लायक इट्स अ व्हेरी सिरियस थिंग म्हणजे सॅड जावप डिप्रेशन जावप आतां म्हटल्यार सदां खूब जाणांका जाता तें लायक इट्स वाय ना ऐकलं थोड्या जाणां आयकलेलें की बाबा आपलो अकाउंट डिलीट जाला म्हणून डिप्रेशनान भुरगे गेल्ले आसा. पण भुरगे ते वयतात पळय डिप्रेशनान समथींग मागीर ते डीपी बीन काडप स्टेटस आर्टिस्ट तोच दामप दुसऱ्याक रडप सो लेट इट बी हांव डिप्रेशनान ना व्हिडिओ नाल्यार पळोवन मागीर. ओके. एक जर तुमकां म्हाका एडवायस दिवपाक जाय जाल्यार तुमी एडवायस कितें दितली म्हाका स्ट्रेट फॉरवर्ड जी एडवायस जी ओपनली पब्लिकली अलाव सुद्दां करतलो जावची ना एडवायस तुमी सांगपाक शकता. की आतां तुमी म्हाजो इंटरव्यू हांव आतां तुमकां लायक सेकंड टायम थर्ड टायम मेळ्ळा एक्चुली फर्स्ट टायम आमी उलोवंकूच नासली जे सायकलींग हेका आसली ती आमी मागीर सेकंड टायम ऑब्वियसली मम्मीचो इंटरव्यू तुमी घेतलो म्हाज्या मम्मीच्या व्हिडिओचो मुद्दाम पळया लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता. सो
तेंचो घेताना लायक आय वॉज फिलींग लायक फ्री म्हणजे Okay. अशें कोण तरी अशें लायक आमी धा वर्सां जालीं आमी फ्रेंड्सां आसा अशें उलयताले तुमीशें लायक इट वॉज व्हेरी स्मूथ वाव. म्हणजे हांव पर्सन अशें आसा की रोखडे कम्फर्टेबल जायना बट आय वॉज कम्फर्टेबल आनी आतां जो सेकंड आतां म्हाजो इंटरव्यू घेतलो तुमी लायक आय वॉज व्हेरी इट वॉज व्हेरी नायस जेस्चर ऑफ युअर की तुमी म्हाजे लायक आर्ट पयलें आनी लायक बाय जावन घेवंक बेस्ट जाय फ्रेंड म्हणपाक म्हणून. शकता. ओके. हय आतां तुमकांय फायदो आसा म्हाकाय फायदो आसा भितून ऑब्वियसली तुमच्या व्हिडिओन म्हाका व्ह्युअर्स मेळटले तुमकांय व्ह्युअर्स मेळटले सो इट इज गुड ऍक्च्युअली थिंग फायदे एंड कीप गोईंग. ऍक्च्युअली व्ह्युअर्सांचो फायदो ऍक्च्युअली सांगू नको कितें ते बट जी बॉन्डिंग जाली बॉन्डिंग केन्ना उरची ना हें सांगपाक तरी शकता. फ्रेंड्स उरले न्ही फ्रेंड्स जाता न्ही व्ह्युअर्सांक सद्दां कोण पळयता फेस टू फेस ऍक्च्युअली डायरेक्ट फ्रँकली उलोवप म्हटलें. ओके आनी एक जर तुमकां लास्ट एक 2-3 मिनटां जर दिली आमकां कितें प्रश्न विचारपाक जाल्यार तुमी विचारपाक शकता. एनीथींग यू कॅन आस्क अस. हे आतां तुमी चॅनल केला पळय युनिक अचिवर्स वॉट यू वॉन्ट टू ना कित्या खातीर केल्लो कित्या खातीर केलो मोटो कितें ओके हेज्यान ऍक्च्युअली पयलीं सांगलेलें आनी इंटरव्यून मदीं मदीं सांगतातूच परत एकदां सांगता की आमी न्ही स्टार्टींग नॉर्मली होच स्टार्ट जाल्लो तो लोकांची इंटरव्यू घेवया नॉर्मली मागीर चिंतलें की आतां खुबशे व्हडले व्हडले युट्यूबर जे आमी व्हिडिओ सुद्दां पळयले व्हडल्या लोकांचे इंटरव्यूज घेतात बारीक लोकांची जर्नी कोण पावयनात आनी मेन व्हडलो फॅक्टर पयलो तो की प्रत्येकाच्या घरान कोण ना कोण तरी आपूण कितें तरी हार्डवर्क करून वयर सरलेलो आसा आनी तिणें आपल्या भुरग्यांकूच सांगलेलें ना इतले इमोशन्स तिणें दामून दवरलेले आसा सो खंय तरी ते पावोवपाक जाय लोकां कडेन आनी ते पावतले तेन्ना कळटलें की बाबा एक हार्डवर्क करून एक टिचर जावपाक कसो जालो रेडी एक नॉर्मल मनीस स्ट्रगल करून कसो जावपाक शकता फक्त एक हिरो जावपाक किंवा एक सेलिब्रिटी जावपाक खातीर त्रास लागना नॉर्मल मनशाक सुद्दां त्रास लागतातूच एक टिचर जावपाक सुद्दां एक डॉक्टर जावपाक सुद्दां नॉर्मल कितें आसूं तें फील्ड हांव डॉक्टर टिचर मॅसेज म्हटलां पण अशें खुबशे आमी फिल्डाचे घेतला आमी तांकां हार्डवर्क लागता तेंचो हार्डवर्क आमी लोकां कडेन पावोवपाक जाय हो एक आमचो प्रयत्न आसता तेच प्रयत्नाचेर आमी काम करता तेज्या बरोबर आमकां तकलेन येयलें की एक युथाच्या मांयंडान कितें आसता सो आमी यूथ टॉक लॉन्च केलो मदीं मागीर तशेंच आमी एक तरणाटे लॉन्च केलो पण तरणाटे रेडीच नासता मोस्टली आपूण कितें केलां हेंच सांगता फक्त केल्लें आसा खूब पण सांगूंकच सोदिना खरें फ्रँकली सांगप म्हटल्यार सो तरणाटे स्लो स्टोरी जाली गोवन स्टोरीचेर फक्त आमी मागीर दादल्यांची घेता सेम यशस्विनी आहा पळय तशीच गोवन स्टोरी आसा सेम कॉन्सेप्ट एकूच नांव चेंज आनी आतां यूथ टॉक कॉन्सेप्ट सेम की लोकांची साद्या लोकांची स्टोरी मेन लोकां कडेन पावोवपाक तेजी वळख जावपाक जाय चार लोकांक तुमकां फक्त बिचोलींतल्या बिचोलीनूच न्हू तर भायरूय लोकांनी वळखपाक जाय हो मोठो आसता की हांगासरले थंयसरले हांगा लोकांक वळखपाक जाय हो प्रयत्न चालू आसा हेजो लोकांचो आमकां फिडबॅकूय बरो येता 10तले 2 वायट आसतातूच नॉर्मली आहा तेच पण 10 बरे आसात हो मोठो आसा आमचो नॉर्मली की लोकांचे स्टोरीज पावोवपाक जाय